वास्को सरकारी शाळेच्या बिल्डिंगेचो स्लॅब शेनवारा अचानक कोसळ्ळो। सकाळी भर पावसांत ही घडणूक घडली। शाळेचें बांदकाम धोक्याचें जालां हे यान पयलीं लेगीत सरकाराच्या लक्षांत हाडून दिल्लें अशें आमदार दाजी साळकार म्हणटा। आता परत एकदा मुख्यमंत्री तथा शिक्षण मंत्र्या समकार ही शाळा बेगोबेग सारखी करची अशी मागणी केल्या अशें ताणें सांगलें। तशेंच शाळेच्या वणटेक शॉक येता अशी माहिती ह्या वेळार विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी दिल्या। आम्ही एक एस्टिमेट करून ताजे रिपेअर्सपासून आम्ही स्टार्ट केल्ले। म्हणजे रिपेअर्स एक टायम रिपेअर्स जाले, पूण म्हाका दिसता आज हे सगळी अवस्था पळयली जाल्यार म्हाका दिसता टोटल रिवॅम्प कशें स्कुलाचें हें करपाची गरज आसा। हांव ताजो प्रपोजल CMI कडेन घाला आनी आमी सांगूंक सोदता की आज थंय शॉकूय येवपाक लागलो। सो शॉक येतकूच सगळ्या भुरग्यांक आमी इवॅक्युएट केली। ताजो कितें वायर शॉक कित्याक आयलो, कित्याक ह्या दिसांनी आमी पळयलां की पावसूय खूब पडला आनी पावसानूय एक एकदां डॅम्पनसांक शॉक येवंक शकता। सो ताजें कितें एक्झॅक्ट कारण तें आमी पळयतलें, पूण खंयच्याच परिस्थितीन भुरग्यांचेर आमी कॉम्प्रोमायज करपाक रेडी ना। आमी कित्याचेरूच कॉम्प्रोमायज करना, पूण भुरगीं आमचे वी आर कमिटेड, आमचो गव्हर्मेंट इज कमिटेड टुवर्ड्स भुरग्यांची सेफ्टी एंड वी वील सी दॅट एंड वी वील एन्श्युअर दॅट भुरग्यांक त्रास जायना। आनी CMानूय म्हाका एश्युरन्स दिला की एस्टिमेट कितलो जाता इतलो समजोच करून धाड एंड वी वील क्लियर इट। सो म्हाका दिसता फुडल्या एक म्हयन्या भितर एस्टिमेट बी सगळो रेडी जावन CMाच्या टेबलार वतलो। पूण ताजे पयलीं हे जे कपचे आसा आमी वी वील हॅव अ PWD इन्स्पेक्शन आनी खंयचे पडूंक शकता ते एक तर आमीच उडयल्यार चड बरें, ते कोणाच्या माथ्यार पडले जाल्यार आनी त्रास जातलो। आनी अशें करून एटलिस्ट टेम्पररी वी आर ट्रायंग टू एकोमोडेट एवरीथींग।